नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. अस्तंत बंगालात भाजपाचे कमळ फुल्ले. पक्ष फुडाऱ्यांच्या सेगीत प्रयत्नांक फळ मेळिल्ल्याचे भाजपा फुडाऱ्यांनी उक्तायली उमेद. तामिळनाडूत टीव्हीके पक्षान रचलो इतिहास. मुखेलमंत्री एम.के. स्टॅलिनाक खावची पडली हार. आसामात भाजपा सरकारची हॅट्रिक. हेमंत बिस्वा शर्मा हांणी मतदारांचे मानले उपकार. केरळात काँग्रेस प्रणीत UDF पक्षान मारले भाजपाक 3 सुवातांचेर जैत जोडपाक मेळ्ळे येस. आणि संशोधनात्मक पत्रकारितेची सध्याच्या काळाची गरज आसा. मुखेलमंत्र्यांनी डिजिटल मिडिया परिषदेत केले उलोवप. आणि आता खबरो विस्तारान. अस्तंत बंगाल, आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पुदुचेरी विधानसभा वेंचणुकांची मतमेजणी आयज सकाळी सुरू जाली. सगळ्या देशाचे लक्ष लागून राविल्ल्या अस्तंत बंगाल विधानसभेच्या 294 सुवातांपैकी 293 सुवातांची मतमेजणी सुरू जाली. निमणी खबर आतां आयली तेन्ना 11 जाग्यांचेर निकाल घोशीत जाल्यात. तातूंत भाजपान 9 आनी काँग्रेसीन 2 सुवातांचेर जैत जोडला. आयच्या निकालांचो अदमास पळयत जाल्यार फाटल्या 15 वर्सांचे ममता बॅनर्जी हांचे सरकार वचपाची चिन्हां स्पश्ट दिसतात. सध्या भारतीय जनता पक्ष विक्रमी 203 सुवातांचेर फुडें आसा जाल्यार सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस पक्ष 84 सुवातांचेर फुडें आसा. राज्यांतल्या फाल्टा सुवातेर परत मतदान घेवपाचो आदेश वेंचणूक आयोगान दिला. थंय 21 मेक मतदान जातलें. भाजपा फुडाऱ्यांनी पक्षाच्या ह्या घवघवीत यशाचेर आपली खोस उक्तायल्या. मेरा पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास की, सुरक्षा की, क्योंकि हमें सुरक्षा भी जरूरी है देश के लिए, एक नया अध्याय लिखेगी. मन संतुष्ट है, संतोष से भरा हुआ है. बंगाल का इस बार का जो ये चुनाव है, ये सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं, बल्कि पूरा देश का इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट को थ्रेट से बचाने की एक चुनाव है. जिस तरह से बंगाल से घुसपैठिया अनुप्रवेश हो रहा था, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, और जिस तरह से केवल बंगाल का ही नहीं बल्कि बंगाल की वजह से पूरे देश की डेमोग्राफी परिवर्तन हो रहा था, उस डेमोग्राफी परिवर्तन को रोकने के लिए, देश की अखंडता को ठीक रखने के लिए और उसके साथ साथ एक मजबूत और एक शक्तिशाली देश बनाने के लिए बंगाल की ये जय बंगाल की आम नागरिक ने सुनिश्चित किया. बंगाल की जितने भी यहाँ का आम आदमी है, सबका सपना साकार हुआ. अभिनेतो आणि आता आपलो राजकीय फुडार घडोवपी विजय हांचो तामिलगा वेत्री कळगम TVK हो पक्ष तामिळनाडू विधानसभा वेंचणुकेत सगळ्यांत व्हड पक्ष म्हणून इतिहास रचपाची चिन्हां दिसतात. तामिळनाडूतल्या 234 मतदारसंघातल्या 110 जाग्यांचेर TVK पक्ष मुखार आसा. राज्यात सध्या 75,064 मतदान केंद्रांचेर कडक बंदोबस्तांत मतमेजणी चालू आसा. TVK पक्षान सध्या 7 सुवातो जिखल्यात जाल्यार 101 सुवातांचेर हो पक्ष फुडें आसा. खाशेली गजाल म्हळ्यार मुखेलमंत्री एम.के. स्टॅलिन हांकां ह्या वेंचणुकेत आपलो बालेकिल्लो कोलाथूर मतदारसंघात TVK पक्षाचे V.S. बाबू हांच्या आड हार खावची पडल्या. वेंचणूक आयोगा प्रमाण पक्षाचे मुखेलमंत्री एम.के. स्टॅलिन हांच्या फुडारपणा खाला द्रविड मुन्नेत्र कळगम पक्ष 6 जाग्यांचेर जैत जोडून फुडें आसा जाल्यार 53 जाग्यांचेर ते सध्या फुडें आसात. AIDMK 44 जाग्यांचेर आणि काँग्रेस 4, भाजपा 1 आणि हेर पक्ष 9 जाग्यांचेर मुखार आसात. सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी तिसरे खेपे आसामात सरकार स्थापन करपाच्या दिकेन वाटचाल करता.
वट्ट 126 विधानसभा जाग्यातल्या 74 मतदारसंघांचे निकाल आता मेरेन जाहीर जाल्यात. हातूंत भाजपाक 59 सुवातो मेळ्ळ्यात जाल्यार हेर इश्ट पक्षांक म्हळ्यार एजीपीक 5 सुवातो आणि बोडोलँड पीपल्स फ्रंट ह्या पक्षाक 6 सुवातांचेर जैत मेळ्ळा. ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंटाक फक्त एकूच सुवातेचेर जैत फावो जाला. मुखेलमंत्री हेमंत बिस्वा सर्मा तशेंच भाजपा समर्थकांनी ह्या येसाचेर खोस उक्तायल्या. बहुत खुश है हम लोग. ऐसे मतलब बयान नहीं कर सकते हम लोग कितना खुश है, लेकिन हम लोग प्रिपेयर्ड है. ये होने को था. मतलब बीजेपी ने इतना अच्छा काम किया, डेवलपमेंट इतना अच्छा किया असम में, तो बीजेपी आएगा तो आएगा वो पता था सबको. लेकिन इतना बढ़िया लगा आज हम लोगों को, सबको बहुत खुश है. हम बहुत किया, बीजेपी ने बहुत किया. स्टूडेंट्स के लिए किया, वुमेन्स के लिए किया, सबके लिए किया. हमारे असम में डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी का दूसरी बार सरकार बनने वाला है, ये हमारा भरोसा बिल्कुल था. लेकिन सोने पे सुहागा हुआ जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी का जीत हुआ है, क्योंकि हमें पूरी तरह से ये जो पूर्वोत्तर के इलाके हैं उसमें भाजपा का होना बहुत हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत जरूरी था. और ये एक जीत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये भारतवर्ष के जनता का है, जनार्दन का, जनता जनार्दन की जीत है. और ये उस भरोसा का जीत है जो भारतवर्ष को सही मायने में विश्व गुरु बनाएगा. और ये जीत हमें बरकरार भारत के जो सुरक्षा है उसको बरकरार रखने के लिए, ये जीत विकास की जीत है. ये जीत नरेंद्र मोदी जी के जो बलिष्ठ नेतृत्व है उसका जीत है. पुदुचेरीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार परत स्थापन जावपाच्या हालचाली दिसतात. एन रंगस्वामी हांच्या अखिल भारतीय एनआर काँग्रेसीन आता मेरेन 9 जाग्यांचेर जैत जोडला जाल्यार भाजपाक 2 जाग्यांचेर जैत जोडपाक यश आयला. 30 जाग्यांपैकी फक्त 18 जाग्यांचो निकाल सध्या जाहीर जाला. मुखेलमंत्री एन रंगस्वामी परत एक पावट थट्टन चवडी मतदारसंघांतल्यान 4441 मतां मेळोवन वेंचून आयल्यात. भाजपा उमेदवार आणि राज्याचे घरमंत्री ए नमवयम हे मंडीपेट मतदार 6110 मतांनी जैतिवंत थारल्यात. ही मतदारसंघा खातीर 6 मतमेजणी केंद्राचेर कडक बंदोबस्तांत मतमेजणी सुरू आसा. केरळांत 140 विधानसभा जाग्या खातीर मतमेजणी पुराय जाल्या. काँग्रेसीच्या फुडारपणाखाला युनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सत्ताधारी डावो डेमोक्रेटिक फ्रंटाक तांणी मात दिल्या. मुखेलमंत्री आणि CPIM फुडारी पिन्नरई विजयन हांणी मतदारसंघांतल्यान 19,000 मतांनी जैत जोडलां. आदले केंद्रीय मंत्री आणि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर नेमोम मतदारसंघांतल्यान तांणी जैत जोडलां. पक्षाच्या येसाचेर वडील काँग्रेस फुडारी शशी थरूर हांणी खुशी उक्तायली. लोग को ऐसा स्पष्ट आया उनके मन में कि अभी बदलना चाहिए. और जब कांग्रेस आए, यूडीएफ का संदेश इतना अच्छा था कि हम इस देश की भलाई के लिए, इस प्रदेश की भलाई के लिए हम सारे जो कुछ ज़रूरी हम करने के लिए तैयार हैं. और हम ईमानदारी से जनता के साथ संपर्क करते हुए हम काम करेंगे. मेरे ख्याल में इस संदेश वो लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं. आणि खबरापत्रांत आता घेऊया एक लहानसो विसव. जीवन के दिन छोटे सही, बंद हो मुट्ठी, अनेक चीज निकल जाए, गिली 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 छू छू छू, प्यार मेरा दीवाना. सुर में थोड़ा सा इधर उधर है. चुपके चुपके शहरी पुरवैया. दादा इसकी शक्ल भी पंचमदा से मिलती हुई है ना. हाँ काफी. थोड़ी सी जो गिली है, चोरी तो नहीं की है. सोमवार से शुक्रवार प्रातः 9 बजे DD नेशनल पर.
अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। विसावा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो। देशांतल्या 5 राज्यांतल्या विधानसभा वेंचणुकेच्या निकालाचे पुराय देशाचें लक्ष लागून आसा। आसाम आनी अस्तंत बंगालात भारतीय जनता पक्षाच्या घवघवीत यशाचेर गोंय राज्याच्या भाजपा फुडाऱ्यां मदीं उत्साहाचें वातावरण पातळ्ळां। भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आयज पणजे मुख्यालयांत व्हडा संख्येन एकठांय जावन हे जैत व्हडा उमेदीन मनयले। पणजे शारांत कार्यकर्त्यांनी रॅली काडली। पणजे मुख्यालया भायर कार्यकर्त्यांक संबोधीत करतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी 5 राज्यांतल्या विधानसभा वेंचणुकेंत मेळिल्ल्या येसाचें श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी घरमंत्री अमित शाह हांकां दिलें। अभिनंदन करपाक असंख्य कार्यकर्ते वेस्ट बेंगालांचे हांकां अभिनंदन करपाक आमी गोंय प्रदेशाचे आमचे मानाधीक अध्यक्ष बाब दामू नाईक, खासदार बाब सदानंद शेट कानवडे, बाकीचे आमचे मंत्री आमदार, व्हडा संख्येन जमलेले सगळे कार्यकर्ते आणि बाकीच्या प्रत्येक मतदारसंघात जमलेले असंख्य कार्यकर्ते आज उत्साह मनोवपा खातीर हांगा जमल्या। वेस्ट बेंगालात ममता दीदीचो खेला खत्म हुआ आणि कमल राज्य मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयल ते सुरू जाल्लें आसा। आमी ताका म्हणटा की खऱ्या अर्थात जेन्ना बांगलादेश तयार जातालो तेन्ना वेस्ट बेंगाल वाचोवपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार श्यामा प्रसाद मुखर्जी तेन्ना केलें आणि आज घुसखोरा पासून परत एकदा वेस्ट बेंगाल वाचोवपाचें जर काम कोणी केलें आसत जाल्यार मोदीजीच केलें हेच ह्या देशाचें सत्य आसा। आणि म्हणून आमी म्हणटा आज आमकां गर्व आसा की वेस्ट बेंगाल ह्या देशा कडेन जोडून दवरपाचें काम हे फक्त आणि फक्त भारतीय जनता पार्टीत केला। तेन्ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी हांच्यांनी केलें आणि आता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी केलें। आमकां गर्व आसा मोठ्या उमेदीन सांगपा खातीर घुसखोराक वेस्ट बेंगालांतल्यान भायर धांवून दिवपाचें हाज्याय फुडें ह्या देशाचो नागरीक आसा, तेकाच ह्या देशाच्या मताचेर अधिकार आसा, तेकाच ह्या जमनीचेर अधिकार आसा आणि तेकाच ह्या राज्यांतल्या प्रत्येक गोष्टीचेर अधिकार आसा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी ह्या वेळार उलयतना पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी सेगीत केल्ल्या प्रयत्नांचे फळ ह्या विधानसभा वेंचणुकेंत मेळ्ळें अशें मत ह्या वेळार उक्तायलें। इतलो आशिल्लो, टेरर इतलो आशिल्लो, घुसपेट थंय चालू आशिल्ली, थंयचे लोकांची कार्यकर्त्यांची भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचे परिश्रम केले, तांचे घरांचेर उजो घालप, तांची घरां मोडप, त्याच बरोबर मोठ्या प्रमाणात त्या थंय चलिल्ले जो भ्रष्टाचार आशिल्लो तो उक्ताडार हाडपाक गेल्ले आमच्या कार्यकर्त्यांक जिवानिशी मारून उडप असले सगळे प्रकार चलताले। 15 वर्सां ममता दीदीच्या नांवान जो थंय जो चलतालो तो प्रचंड हितोश तो सगळो काबार करपा खातीर भारतीय जनता पार्टीन जिवाचेर रान केलें। एक संघर्शमय असो प्रवास आशिल्लो, तो प्रवास तो असो इतलो सुखमय जातलो हाची कल्पना आमकां काल पर्यंत नाशिल्ली, पण काल पर्यंत आमकां आशिल्लें की बहुमतान आमी जिखून येतले इतलेंच आमकां खबर आशिल्लें, पण इतलें प्रचंड बहुमत हें जर कोणाचें जर आसा जाल्यार ते भारतीय जनता पार्टीचे असंख्य कार्यकर्ते जांच्यांनी वेस्ट बेंगालान आपलो घाम गाळिल्लो आसा। भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी भारतीय जनता पक्षाच्या आसाम आनी अस्तंत बंगालांतल्या येसाचेर आपलें मत उक्तायतना लोकांचो पक्षाचेर आशिल्लो विश्वास आनी भक्कम नेतृत्वाक लागून हें यश मेळ्ळां अशें सांगलें। पश्चिम बंगालात टोटल बीजेपीचे वारे आमकां दिसले आणि बीजेपीचे सीट्स 200 कडेन पावत आयले। इवन तामिळनाडू जो डीएमके इतल्या वर्सां राजवट करताले ती राजवट सुद्दां पूर्णपणे उखडून गेल्ली आमकां पळोवपाक मेळ्ळी। तातूंत मागीर एआयएडीएमके बीजेपी आनी नवी पार्टी जी जाल्या जीडीके तांणी चडांत चड जागा तांचे वाट्याक गेल्ल्यो। खुद्द हो इलेक्शन हरता ताजो चलो इलेक्शन हरता अशें वातावरण आमकां दिश्टी पडलें। फक्त एक केरळ जर सोडत ज्या जाग्यार आमच्या पक्षाचे व्हडलेशें तशें हें नाशिल्लें, पूण थंय सुद्दां आमी सुरवात करता विधानसभेत आमकां कितें तरी सीट मेळटलें आनी पॉंडिचेरीकी आज भारतीय जनता पार्टीचे अलायन्स सरकारा तेच परत पावरीचेर येता अशें आमकां चित्र दिसता। हाचें सगळें श्रेय हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाणें दीस रात काम केलें
अमित शहानी दीस रात काम केलं, कितल्यो मिटिंगी केल्यो, कितल्यो रॅली केल्यो. गरमी आसतना सुद्धा तांणी प्रमाणा भायर इलेक्शनाक कॅम्पेन केली. आमचे अध्यक्ष नितीन नबीन हाणें प्रमाणा भायर काम केलें आनी बाकीचे सगळे लिडर्स जे आशिल्ले तांणी मोठ्या प्रमाणाचेर पश्चिम बंगाल सामको टोटल ताणें म्हणटा त्या विशयान सामको सुपडून काडलो आनी तातूंतल्यान हें जैत आमकां आज मेळिल्लें आमी पळोवपाक मेळटा. गोय प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष आणि आदले खासदार नरेंद्र सावयकर हांणी अस्तंत बंगाल आणि आसामांतल्या भाजपाच्या कामगिरीचें वर्णन ऐतिहासीक अशा शब्दांत केलें. हे जैत फकत पक्षा खातीरूच न्हय तर पुराय देशाच्या एकवट आणि अखंडतेचो एक व्हड संदेश आसा अशें तांणी सांगलें. आपल्या निवेदनात भाजपा फुडारी नरेंद्र सावयकर हांणी भारतीय जनसंघाचे संस्थापक डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांची याद केली. ज्या श्यामाप्रसाद मुखर्जीन जनसंघाची स्थापना जाली, जनसंघाचे पहिले अध्यक्ष झाले, त्याच्या उपरांत त्यांनी जी आमच्या कामाची बुनियाद घातली त्या डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जींचो आयज आत्मा निश्चितपणान तांकां आनंद जाला आसतलो, कारण हे जैत जें आसा हें त्या नदरेंतल्यान ऐतिहासीक आसा. त्याच बरोबर आसामा भितर सुद्दां भारतीय जनता पार्टीचो एक तिसरे फावट सरकार जाता. आमी अशें म्हणटात की आसाम जो आसा हो गेटवे टू नॉर्थ इस्ट आसा, कारण नॉर्थ इस्टांतली आशिल्ली 7 राज्यां जी आसा त्या 7 राज्यां भितरचें तेंचें फुडारपण जें आसा तें एका अर्थान आसाम राज्य करता. आनी म्हणून ही जी ईशान्येतली राज्यां आसात आनी आमी मानतात की ईशान्य दिशा जी आसा वास्तुशास्त्रा प्रमाण खूब जाण म्हणटात की ईशान्य दिशा ही बरी दिशा. त्या ईशान्य दिशे भितर एका अर्थान शांतताय जावची, त्या ईशान्य दिशे भितर बऱ्या पद्दतीचो सरकार जर जालो, त्या बऱ्या पद्दतीचो डेव्हलपमेंट जर जालो, निश्चितपणान ह्या आमच्या देशाच्या उदरगतीच्या नदरेंतल्यान सुद्दां तें खूब म्हत्वाचें आसा. आणि म्हणून आसामांतले हे जैत आसाच, त्याचबरोबर पश्चिम बंगालांतले हे जे ऐतिहासीक जैत आसा ह्याचो स्वाभाविकपणान भारतीय जनता पार्टीच्या हर एक कार्यकर्त्याक खूब आनंद जाल्लो आसा. तिसऱ्या डिजिटल मीडिया संपादक आणि पत्रकार संघटनेच्या परिषदेत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी वांटो घेतलो. ह्या वेळार समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आणि हेर मानेस्ता हाजीर आशिल्ले. सध्याच्या संशोधनात्मक पत्रकारितेची गरज आसा अशें मत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उक्तायलें. एका वक्तव्याक लागून मनशाचो फुडार घडूं शकता तशेंच इबाडूय शकता, हे खातीर जापसालदारकेन पत्रकारिता करची अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार केलें. हा कार्यक्रम पूर्ण दिवसभर चालणार आहे. वेगवेगळे मान्यवरांचं या ठिकाणी म्हणजे आपण म्हणतोय तसं संवाद तुमच्या बरोबर वेगवेगळ्या पद्धतीने डिजिटल मीडियाचा ओघ कशा पद्धतीने पुढे जावा आणि डिजिटल मीडिया ही कशा पद्धतीने ऑफिशियली फॉर्म्युलेटेड म्हणा किंवा त्याला आपण जे म्हणतोय की फॉर्मॅटमध्ये कशा पद्धतीने बसवावी याच्यावरती चर्चा होईल. आपण सगळ्या जागोदर म्हणतोय की डिजिटल युग म्हणा किंवा डिजिटल इंडिया ही जर कोणी केली असेल तर ते ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी. त्यामुळे तुम्ही आत्ता जे सांगितलं की डिजिटल मीडिया ही त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम तुम्ही माझ्यावरती सोपवलेलं आहे. मी नक्कीच म्हणजे हा विषय म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि सेंट्रल मिनिस्टर फॉर द इन्फॉर्मेशन अँड ब्रॉडकास्टिंग यांच्यापर्यंत ह्याच्यासाठी खास पत्र लिहीन आणि तुमचे सगळे विषय जे आहे हे त्यांच्यापर्यंत पोहोचवेल. मी म्हणतो की ज्याने डिजिटलमध्ये क्रांती घडवली ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी, त्यांना नक्कीच हा विषय माहिती पण आहे. फक्त तो विषय त्यांच्या डोळ्यासमोर आणून तो फॉर्म्युलेट करण्याची गरज आहे. आतापर्यंत आपण बघतोय की सुरुवातीला पत्रकारिता, त्यानंतर रेडिओ आणि त्यानंतर टेलिव्हिजन मीडिया आणि आता त्याच्यानंतर कोविड नंतर ज्याला बूम जर कोणी दिला असेल तर तो डिजिटल मीडियाने. खात्री केल्या उपरांतूच बातमी उक्ताडार हाडची अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी ह्या वेळार पत्रकारांक सुचयलें. कसल्याही बातम्या वर्तमानपत्रामध्ये येतात आणि वर्षानुवर्ष दशकांदशक सांभाळलेली ती प्रतिमा ती मलिन होता कामा नये. कारण ज्या रीतीनं प्रत्येक माणसाला आपला जे वैशिष्ट्य आहे, आपली जी म्हणजे पर्सनॅलिटी लोकांपुढे आणायची असते आणि विशेष करून ज्यावेळेला राजकारणी म्हणतोय आपण प्रत्येक वेळेला गोंय शासन, आदिवासी वेवहार मंत्रालय, भारत सरकार, आदिवासी संशोधन संस्था गोंय आणि आदिवासी कल्याण संचालनालय हांच्या आदिवासी आदान प्रदान भेटे अंतर्गत आदिवासी दृष्टिकोन दस्तावेज 2037 ह्या कार्यावळीचे आयोजन रवींद्र भवन मडगांव हांगा जालें. गोंयचे आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकर, आदिवासी कल्याण संचालक निलेश धायमुडकर
गोय आदिवासी अर्थ महामंडळाचे अध्यक्ष वासुदेव मेंगावकर, आदिवासी संशोधन संस्थेचे अध्यक्ष प्रीतीदास गांवकर आणि हेर मानेस्त या वेळार हाजीर आशिल्ले. कसलोच भेदभाव दवरी नासतना आदिवासी समाजान एकठांय येवन आदिवासी समाजाच्या उदरगती खातीर आपलोच आदिवासी समाज शिक्षण, खेळ आणि हेर सामाजीक विशयांत मुखार हाडपाचो उलो आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकर हांणी या वेळार मारलो. सेक्शन असतो या सगळ्या विशयांतले 11 खुर्च्यान आसा की ताजेर गरज पडल्या जातली ताजे डीप स्टडी करून ताजे गरज पडल्यार ताजे फुडें वचून ताजे त्या एक पर्टिक्युलर विशयाचें रिसर्च करून जाता न्ही की फायंडिंग्स घेवन जाता न्ही बाबा कशें काम करूं येता असो तो विशय वता. आनी वता आसतना आमी ह्या वर्सांतल्या बजेटांत आमी की आदिवासी सुविधा केंद्र ज्या ST कम्युनिटी भितर 30 पेक्षा चड लोक पर्संटेजपेक्षा चड लोक आसा त्या भागांतलें एक सुविधा केंद्र एक परमनंट स्वरुपाचें ऑफिस आसा न्ही थंय उरचें आनी तातूंतल्यान जे 11 पॅरामिटर जे विशय आसा न्ही त्या विशयांतले सूक्ष्म जे आसा न्ही डिफिकल्टी अडचणी आसा न्ही प्रत्येक मनशाच्यो घरान मनशाच्यो त्यो कलेक्ट करच्यो अशा प्रकारचो निर्णय केल्लो आसा. आनी त्यामुळेच आमकां ह्या विजन डॉक्युमेंटाचो आदार घेवन आसा न्ही की गोंयांतलो आदिवासी जो आसा न्ही कसो सक्षम जावपाक येता, आदिवासी हो कसो एक मेन स्ट्रीमी कसो येवंक शकता ह्या संदर्भांतले विचार आमी करता. आणि खबरापत्रांत आता घेऊया एक लहानसोच विसव. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर. देखिए अयोध्या में श्री राम मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज नव्यान बांदून तयार जावपी अस्नोडे बायपास रस्त्याची पळोवणी केली. ह्या वेळार भौशीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी, ह्या रस्त्याचे बांदकाम करपी कंत्राटदार तशेंच पुलीस अधिकारी हाजीर आशिल्ले. मुखेलमंत्र्यांनी बायपास रस्त्याचें काम बेगिनात बेगीन तयार करपाचे निर्देश ह्या वेळार थळाव्या अधिकाऱ्यांक दिले. पारसे ते तुये ITI उदका प्रकल्पा मेरेनच्या रस्त्याच्या हॉट मिक्सिंग कामाचें उक्तावण आमदार जीत आरोलकर हांच्या हस्तुकी जालें. वट्ट 8 कोटी रुपया खर्च करून हो रस्तो तयार केला. ह्या रस्त्याचेर पयली एक थर आनी पावसा उपरांत हॉट मिक्सिंग करतले अशी माहिती आमदार जीत आरोलकर हांणी दिली. मेन म्हटल्यार आमी तो 2 फेजींनी घेतला. एक फेज आहा ती चोपडे ब्रिज टू मांद्रे जुनूसवाडे मेरेन, तो एक फर्स्ट फेज बाय नेक्स्ट वीक स्टार्ट जातलो. दुसरो फुडलो फेज आहा तो फुडलो फेज दिवाळी जावन जातलो. पूण जे पॉट होल्स आहात ते आमी पॅचवर्क काम फुडल्या विकाच्यान सुरवातूय करता. म्हणजे स्थानिकांक कसलो त्रास जावना, ट्रॅव्हल करून करता तांकां कसलो त्रास जावना ह्या लक्षान काळजी घेतलेली आहा. पूण ह्यो चोपडे टू मांद्रे आहा तो इमिजिएटली स्टार्ट जातले. हॉट मिक्सिंग पळोवया हॉट मिक्सिंग जातलो की ना तो, पूण प्रयत्न करतले जाता मॅक्झिमम, कित्याक 15 तारखे उपरांत तुमकां खबर आसतलें पावस केन्ना येवं शकता. जाता तितले बेगीन प्रयत्न करता. पूण ते करता आसतना आमी लक्षांत दवरूंक जाय अंडर केबलिंग केबल घातला तो एक घातल्या उपरांत एक पावस वयचो पडटा बसपा खातीर. आतां फॉर एक्झाम्पल ह्यो पारशाचो
बारशाचो रोड आहा हेका अंडर केबलिंग केल्ले आहा आनी 30 एमएलडी प्लांटाची पायपलायनूय घातल्या हेचेर एक पावस अजून वचोंक ना सो सगळ्यांक क्लियर करता हे आयज हॉट मिक्सिंग एकूच लेयर करतात आमी एक लेयर करता एक लेयर केल्या पळय ह्या पावसान कितलो बसतलो ते पळोवन दुसरो लेयर आहा तो पावस जावन घालतले म्हणजे आयज आतां जर दोनूय लेयर आमी घातले तो रोड बसतलो आनी परत बोवाळ सुरवात जातलो अरे रस्तो केला आनी हो बसलो म्हणून सो एक पावस वचपाची गरज आसता खंयची अंडर केबलिंग अंडर पायपलायन केल्या पळय तेका लागून आयज आमी ह्यो फर्स्ट लेयर घालतात फर्स्ट खंय खंय बसतलो ते आमी पावस जाल्या उपरांत ते सुरवात करतात. पावसाळो सुरू जावचे पयलीं पेडणे मतदारसंघातल्या म्हत्वाच्या रस्त्यांचे हॉट मिक्सिंग काम पुराय जातलें अशें आश्वासन पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी दिलां. रस्त्याच्या हॉट मिक्सिंग कामाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार ते उलयताले. कितलींशींच वर्सां आडखळून पडिल्ले हॉट मिक्सिंगाचें काम झुजा पावण्यार चालू केलां अशें तांणी मुखार सांगलें. ह्या वेळार थळावे नागरीक, पंच वांगडी आनी हेर मानेस्त व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले. जे आयज खूब तेंप जालो हांवें तांकां सांगलेलें कितें प्रॉमीस केल्लें जो रोड हो पावसा पयलीं हांव दितलो करून म्हणून ते फायलींग लागून खूब टायम वयता ताका लागून टायम गेलो हेच फास्ट ते करून हाडलें कित्याक हांव उतराक सदांच 100% हें आसता कितें जेन्ना उतर दिलें तें काम करून दाखयता ताका लागून हें उतर तांकां दिल्लें आसलें ते उतराच्या हेजेर हांव रावल्लो आसा आनी आयज तांकां हो रोड हॉट मिक्स करतलो आनी जें पळय काम आहा बाकीचे ते ताका प्रोटेक्शन वॉलूय आसा प्लस तो एक्सटेंडूय आहा दोनूय सायडीन रोड तो आफ्टर रेनी सिजन मागीर तो परत स्टार्ट जातलो ताका लागून सगळ्यांक हांव हें करता जे पळय आयज तुमकां दिता जो कोणाच्या मेंबराच्या हितून रोड हें जाता तेणी लक्ष दिवचें जे आपल्याक जाय तशें लोकांक कितें जाय तें करून घेवचें आनी म्हाजें अशेंच काम आसतलें पेडण्याक लागून जे आयज हांव काम करता आयज खुबशे आमी हॉट मिक्सूय केल्ले आसा खुबशीं कामां आतां आमी फावंडेशनूय हें केल्लें आसा ते कामां आतां चालूच आसा. आणि आता खबर खेळाची. IPL क्रिकेट सर्तीत आयज मुंबई इंडियन्स पंगडाचो सामनो लखनौ सुपर जायंट्स हांच्या वांगडा जातलो. आयचो खेळ मुंबयच्या वानखेडे मैदानाचेर सांजे 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. इतले मजगती काल जाल्ल्या खेळांत गुजरात टायटन्स पंगडान पंजाब किंग्स पंगडाक 4 गड्यांनी हारयले. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी मैदानाचेर जाल्ल्या खेळांत पंजाब किंग्सनी 163 धांवड्यांची मोख दवरिल्ली. गुजरात टायटन्सान ती मोख 6 गडी वगडावन 21.5 षटकांनी पुराय केली. गुजरातच्या साई सुदर्शनान सगळ्यांत चड म्हळ्यार 57 धांवड्यो केल्यो. आनीक एका खेळांत कोलकाता नायट रायडर्सांनी सनरायझर्स हैदराबादाक 7 गड्यांनी हारयले. सनरायझर्स हैदराबादान पयली फलंदाजी करतना 165 धांवड्यो केल्यो. उपरांत कोलकाताच्या पंगडान 18.2 षटकांनी 3 गडी वगडावन 169 धांवड्यो पुराय केल्यो. अंगक्रिश रघुवंशीन सगळ्यांत चड म्हळ्यार 59 धांवड्यो केल्यो. आणि आता पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 35.2 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 26.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आणि आता खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. अस्तंत बंगालांत भाजपाचें कमळ फुल्लें. पक्ष फुडाऱ्यांच्या सेगीत प्रयत्नांक फळ मेळिल्ल्याचे भाजप फुडाऱ्यांनी उक्तायली उमेद. तामिळनाडूत TVK पक्षान रचलो इतिहास. मुखेलमंत्री MK स्टॅलिनाक खावची पडली हार. आसामात भाजपा सरकारची हॅट्रिक. हेमंत बिस्वा सर्मा हांणी मतदारांचे मानले उपकार. केरळामात काँग्रेस प्रणीत UDF पक्षान मारली बाजी. भाजपाक 3 सुवातांचेर जैत जोडपाक मेळ्ळे येस. आणि संशोधनात्मक पत्रकारितेची सध्याच्या काळाची गरज आसा. मुखेलमंत्र्यांनी डिजिटल मिडिया परिशदेत केले उलो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात.
तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आणि इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.